Sewa, sazna, noman tuka, servisvora, pieklia sewa, sazna, noman tuka, tubo bordo, tubo doveda, tuji moima, sogle akanda, tubo bordo, tubo doveda, tuji moima, sogle akanda, servisvora, pieklia sewa, sazna, noman tuka, servisvora, pieklia sewa, sazna, noman tuka. आज 2 वर्सां भरतात आमचो भाव सिल्वेस्टर मार्टिन्स सोंपल्यार रातच्या मिसांत सोंपलेल्या भावा सिल्वेस्टर मार्टिन्साक जेजूच्या जिवनपणाचो भागीदार कर म्हूण ताच्या ओतम्या पासत मागुया. तशेंच दुखेस्त गोरब्याक बुजवण आनी घोटाय काळजी मागुया. जुलियाना फेर्नांडीस आपलो वाडदीस संभ्रमता. जुलियानाचेरूय देवाचो सुबा आशिर्वाद पडूंक तिचे पासत मागुया. आमचे काळजा मनान आसलेले आवडे प्रार्थना बापाक उबारुया आनी भक्तीपणी ह्या मिसांत वांटून घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. हे पवित्र मिसाची भेटेंत पावते परी वांटून घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. कालतिकायेन दूख धरून म्हणुया. हांव पत्की सर पोतदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट जावन आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. हे पासत आनी सदांच सांकवार मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थन मागता. सरपोत विदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासण्याच्या जिविताक भोवूं. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तूंच आमचो भोरवांचो आनी आमचें बळ. आमी इतली ओस्कोत की तुजे विणे आमच्यान कांयच करूंक नजो. सगळ्या काळजान आनी सर्व कोन्यांनी तुज्यो आज्ञा पाळूंक सदांच आमकां तुजो आदार दी. ही आमी विनंती करून मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशीन. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजभर चलयता सस्नेच्या सस्नांक. आमेन. राजाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेले वाचप. एका बोरव्या उदेशी सर्वेस्परान एलिजाक उबारून व्हरचो आसलो तेन्ना अशें घडलें. एलिजा आनी एलिजो जिकांतले भायर सरले. एलिजान एलिजावाक म्हणलें,
तूं मातसो हांगा राव, सर्वेस्पोर म्हाका जॉर्दनाक धाडटा. पूण ताणें जबाब दिलो, जिव्या देवाच्या आनी तुज्या नांवान हांव तुका सांगचो ना. आनी ते दोगूय बरोबर गेले. 50 जाण प्रवादी बोंडू भाव ताचे फाटल्यान गेले आनी ते दोगूय जॉर्दनाक नदीचे देगेर रावले तेन्ना हेर मातशे पयस थांबले. एलिजान आपलें आवरणोन घेतलें, ते रेवडायले आनी उदकाचेर मारले. आनी उदक दावे आनी उजे वाटेन दोशी जाले आनी ते पांय भिजोय नासतना ते दोगूय पोर्तोरी पावले. पोर्तोरी पावतच एलिजान एलिजेबाक म्हणलें, म्हाका तुजे सोशिलो काडून वेचे आदीं हांवें तुका कितें केलें जाय तें माग. एलिजेबान जबाब दिलो, तुज्या आत्मीक गुणाचे 2 वांटे म्हाका दी. एलिजान म्हणलें, तूं मागताय तें एकदम आगोड. म्हाका तुजे सोशिलो काडून व्हरता तेन्ना तूं म्हाका पळोवशी जाल्यार तुवें मागलाय तें तुका मेळटलें, ना तर तें तुका मेळचें ना. अशें ते उलयत वेताना एक उज्याची गाडी आनी उज्याचे घोडे दिश्टी पडले आनी ताचे मदें उबे जाले. एलिजा भोंवऱ्या मदें स्वर्गार चडलो. एलिजेबान तें पळयलें आनी व्हडल्यान म्हणलें, म्हज्या बापा, इस्रायलाचे गाडये आनी तिचे गोडवेसरानू. आनी तो ताचे नदरेवेलो भायर पडलो. एलिजान आपली आंगावळी घेवन ताचे 2 अर्दां केलीं. सोकला पडले तें एलिजाचें आवरण ताणें काडलें आनी परतो वचून जॉर्दनाचे देगेर तो रावलो. तो एलिजार आवरण घेतलें, ताणें तें उदकान मारलें म्हणून सर्वेस्पोर एलिजाचो देव खंय आसा. आनी ताणें उदकार मारलें तेन्ना उदक दोशी जावन उज्याक आनी दाव्याक रावलें आनी एलिजो आलतोडी आयलो. देवाचें उतोरें. देवाचे वडोवकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. सर्वेस्पोराचेर विस्वास ठेवत्यानो तुमचे कालीज गोड दवरात. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पोराचेर विस्वास ठेवत्यानो तुमचे कालीज गोड दवरात. तुजी भोक्ती कोत्तल्यानो तुवें निर्मिलें, तुका शेरोना येतोल्यांक तुवें फावो केलें. केदें व्हडलें तुजें बोलेपण सर्वेस्पोरा. सगळ्या मनशाच्या दोळ्या मुखार जबाब. सर्वेस्पोराचेर विस्वास ठेवत्यानो तुमचे कालीज गोड दवरात. मनीस लोचणां मांडटात तेन्ना तुज्या गोपान ताका लिपोवन आसरो दिताय. जिबो वाड विवाड करता तेन्ना तुजे तोंबून ताका राखून दवरताय. जबाब. सर्वेस्पोराचेर विस्वास ठेवत्यानो तुमचे कालीज गोड दवरात. तुमी सगळीं देवाची भोक्ती कोत्तल्यानो सर्वेस्पोराचो मोग करात. आपल्या विस्वासी भक्तांक तो राखता, पूण गोरवान बोल्लेल्यांक सर्वेस्पोर कोंतायेन फारीक कोत्तलो. जबाब. सर्वेस्पोराचो विस्वास ठेवत्यानो तुमचे कालीज गोड करात. उद्गार. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. सोमी म्हणटा, कोण म्हजो मोग कोत्ता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे ताय येतल्यो. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. Ojma tuka somia. जेजून आपल्या शिसांक मुळे चोत्राय धरात. तुमच्यो बऱ्यो कोरण्यो मनशां उजीर
तांकां त्यो दाखोवचे खातीर करूं नाकात. नाजाल्यार स्वर्गारास्त्या तुमच्या बापाची कसलीच मजुरी तुमकां मेळची ना. देखून तूं भीक घालताय तेन्ना तुजे मुखार तुरतुरी वाजय नाकाय. दोंगी देवस्थानांनी आनी रस्त्यांचेर आपणाक मनशां मदें मान मेळचे खातीर तशें करतात. हांव तुमकां खरेंच सांगता, ताणें आपली मजुरी घेतली. पूण तूं भीक घालताय तेन्ना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळचें न्हय. तुजें दान गुपीत जावंक जाय, आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. आनी तुमी मागणें करतात तेन्ना दोंगयां सारकीं जावं नाकात. लोकांक आपणाक पळोवचे खातीर देवस्थानांनी आनी रस्त्यांच्या नाक्यार उबे रावन आपली मागणी करची तांकां मोठी खुशी. हांव तुमकां खरेंच सांगता, ताणें आपली मजुरी घेतली. पूण तूं मागणें करताय तेन्ना तुज्या खासगी कुडांत भितर वच आनी दार धांपल्या उपरांत थंय गुप्ती आसत्या तुज्या बापाक मागणें कर. आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका इनाम दितलो. तुमी उपास करता तेन्ना दोंगया भाशेन खंयचें रूप तुमी घेवचें न्हय. आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक ते आपल्या तोंडार काळोख घालतात. हांव तुमकां खरेपणी सांगता, ताणें आपली मजुरी घेतली. पूण तूं उपास करताय तेन्ना तुजो उपास लोकांक न्हय बगर गुप्ती आसलेल्या तुज्या बापाकूच दिश्टी पडचे खातीर तुज्या माथ्याक तेल लाय आनी तुजें तोंड धुव. आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वखाणी तुका क्रिस्ता. म्हजे मोगाळ भाव भयणो, मनशाक सैमीच शव मारपाची. आपूण कितें तें मागणें करतना हात जोडून रावता, दुसऱ्यान पळोवन तो बरी भाशेन मागणें करता म्हणपाची, आमची तोखणाय करपाची आमकां एकदम खुशी आसा. सिमनारींत आमी इगोजेंत आसतना जायते पावटी आमचे प्रिफेक्ट जावं रॅक्टर वयर कॉयर लॉफ्टार हांगा थंयसर रावन पळयताले. कोण उलयता, कोण खेळटा, सारकें मागणें करता ना तें, आनी उपरांत ते आपूण विचार करताले. तूं कित्याक गजाल मारतालो, कसली गजाल करतालो, हे भाशेन ते करतात म्हूण जाणून जावन थोडे भुरगे वयर रॅक्टर आसा, प्रिफेक्ट पळयता, हांव बरे भाशेन करतलो, तूं मोकडे उलय नाका, सायडीक आहा ताका सांगतात. आनी हे भाशेन ते आपूण बरे भाशेन मागणें करतात म्हूण पळोवंक जाय. पूण देवा हुजीर आमी मागणें करता तेन्ना आसता, देव आमकां पळयता. मीस चलतना घडी आमी मोबायल वाडल्यार घडी मोबायल काडटलीं आनी पळयतलीं कोणाचें कॉल येयला काय. वाज दी, आसूं दी, सायलंटाचेर दवर. मागीर मीस जातकूच पळय आनी कॉल कर, वो कितें करचें आहा तें कर. हे भाशेन आमी करूंक जाता. जाल्यार आमी आयज मागणें करूंक आयल्या. मागण्याची मनशां आमकां कर. मागणें करतना देवा उजीर आमी जावया. देव मागण्यांत हाजीर आसता. देव मिसाची भेटेंत येता, आमचे लागीं उलयता, आमकां वाटसुऱ्यांक सांगात जावंक आपलेंच मांस आनी रगत दिता. हे भाशेन
इतलो लागशिल्ल्या संबंदांत जेजू आमकां घेता आनी आमचे सभे आसता. तर ताचे इश्टागतीन सदां वाडुया, मागण्यांत ताका सांगात करुया, जिविताच्या बऱ्या कोरण्यांनी ताका मानते जावन तो दिता ती मुजरी आमकां बऱ्या जिविताची एका दिसा बरें मागणें बरें जिवीत सारून मेळूंक हाच्या मिसान मागुया. बेटोनेंक आमी गायन गावया C11. बेटोयत हांव ही आमची दानां पान 32. C11 पेज 32. बेटोयत हांव ही आमची दानां त्याच बरोबर आमची चित्रां मंदा तो श्री गोरवदाना बोलो सोम्या आमची मना दिता तुका फुला पोळा दोतोर आमची शेतां मोना उड्डोर खर्च्या कोरीत वरा म्हाका आमी तुमची बाळा बेटोयता ही आमची दानां त्याच बरोबर आमची चित्रां मंदा तो श्री गोरवदाना बोलो सोम्या आमची मोना ओवर वर्सांनी रानां हाडल्या तुका ही वरदानां सिंगार कोणी देणी दानां बदल कोती सगळी माना बेटोयता ही आमची दानां त्याच बरोबर आमची चित्रां मंदा तो श्री गोरवदाना बोलो सोम्या आमची मोना. म्हजे भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें मिसा बलिदान सर पोवतीदार देव बापाक मानता तसलें साव म्हण मागात. तुमच्या दातलें बलिदान आपल्या मानांत ताळे मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मागून घेवन देवा आमच्या बापा, तुजे मुखार ही देणी आमी हाडून दवरता. तांचे वरवीं आमचे कुडीचो जीव तूं सांबाळटाय आनी ती संस्कारून आमच्या ओतम्यांक नवो जीव दिताय. तर कुडी ओतम्यांचे पोसणांक गरजेचें जेवण खाण सदांच आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्विस्पो तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पोवतीदारा आनी सस्नेच्या देवा, सर काळी आनी सोडताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तोच संवसाराचें थारोन मनशा कुळाचें जिवीत मेल्ल्यांचें पुनर्जीवनपण. ताचे उद्देशीन देवदूत तुका पोरणी पाठ करतात आनी तुजे मुखार सस्नाच्या सस्नांक सदोसतात. तांचे सांगाती आमचे थाळे मेळोवन निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dovaraco sorvisvordu, sorgani संसार बोले
सर्वेश्वराची नावी येतात नाकासो उत्सर्गी तुका सोयसो बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंडिये पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण संसूंक विचार आनी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या ससांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची तेच पुरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या ससांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कोराचें हें रगत फातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात ताचो घोटभर घोटुया सुमया जेजू तुझे मरण आमी समोरुका तुझे बरो जीवन आमी बोरगोटा तुझ्या येण्या आमी वतवेता बापाच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उडो आनी सडबणीची कास तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक प्रितमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापाक कार्डियाल फिलिप नेरिया आमच्या घोवडी बापाक सिम्याव ताच्या आदारी बिस्पाक आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय सर्वेस्परा तुजे चाकरा सिल्वेस्टराची काकलूत कर ताका संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलय जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावन पुनर्जीवनपणाचो भरवांसो दवरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मारी देवाची माई सांगाती तुज्या पती झुजे भाग्यून धर्मदूता आनी सोरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सस्नेच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांणी सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपत वेदार पापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससना
आमी कोणाचे दुखाचे मिसाक वा कसले फंक्शनाक गेले जाल्यार तांकां मेळ्ळ्या शिवाय तांकां विश केल्या शिवाय आमी घरा परतनात. तर आमकां तांणी शाबासकी दिल्ली. आमी आयल्ले पळयल्ले तांकां गमलेलें जाय. तर आयज जेजू आमकां थोड्यो वस्तू गमोवपा खातीर दाखोवपा खातीर तुरतुरी वाजोयनाका, पोरगोटणी करिनाका, पूण गुप्ती कर. जायते एगोजांनी डोनेशनाची लिस्टां केदी जातात, कितलीं नांवां वाचतात आनी वाचना जाल्यार सायब फादर चुकलें जाल्यार मुगे नांव तुवें सांगूंक ना हे भाशेन येवन विचार करतात. म्हजें दुडू तुका पावोंक ना हे भाशेन गजाली करतली. तर आयज जेजू आमकां आमचें दान गुप्ती जावंक, पोरगोटणी करिना जावंक आनी मागणें तशेंच दान दिवप गुपीत करून देवाक मानते जावंक आपयता. असलेंच मन आमकां दी म्हूण मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जाता. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां तल्लेन पंग दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस काय आमकां दी. सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या सरणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमानशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदका कुतीन सर्व पातकांची सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. त्या राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सस्तेच्या आसता. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भोवताचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेंतान राजभर चलयता सस्तेच्या सस्त्यांक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाची शिली संवसाराचें पाप काडटली आमची काबत कर. देवाची शिली संवसाराचें पाप काडटली आमची काबत कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. आमी दिल्लें दान आनी केल्लें मागणें मानून घेतलो. आमकां आशिर्वाद आनी मोजरी दितलो जेजू हे वेळार आमच्या काळजांनी येता. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटली. शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुमया तुजे पितृचे म्हाका पावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. जिविताचें उदक, जिविताचो उंडो जेजू आमच्या काळजांत शेवताना गायन गावया. D23 पान 60, D23 पेज 60. जिविताचें उदक गावून बियो घेवचें तानेल्यार जिविताचो उंडो घेवचे उगेल्यार जिविताचे उदक बियो घेवचे तानेल्यार जिविताचो उडो गांव घेवचे उगेल्यार आमचो आत्मो तानेल्या तुका बिहून आशेता. आमचो आत्मो उगेला तुका गावून
प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, तुज्या हातांतले आमी घेतलां तें देवाच्या कुडी रक्ताचें जेवण, तुजें सवें आमच्या एकवटाची खुणां. ह्या जेवणा वरवीं तुजे पवित्र सभेंत काळजा मोनाचो एकवट दिसान दीस वाडोय. हे आमी मागता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सर्विसपोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सभे आसूं. आनी चड पोदविदार देव, बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जियो तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. मिसाच्या शेवटाक गायन गावया. T21 पान 213. T21 पेज 213. जोगात आमची आदारू, सगळ्याक आमकां दोन सांबाळू, बेसावगार गिरगोराबे, सोकोशाती सदांच विवार. बेसावगार गिरगोराबे, सोकोशाती विवार. Perpesucur saibini, ami tuji oscolbuni, portari che mai amra, tuja miran samar soda. Perpesucur